बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. जो आसलो, जो आसा आणि जो सदाकाल आसतलो ते आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, इमावसाच्या शिसां पोरी आमची यात्रा करतना ह्या गेल्ल्या 8 दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करून जेजू सोम्यांक आमचेशी राव म्हूण आमी मागलां. आमचेशी रावतलो जेजू आमकां जण एकल्या आपल्या पाटलावदारांक देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आपयता. आमच्या गांवची आनी आख्ख्या गोंयची सैमीक परिस्थिती नियाळून आमची जण एकल्याची खासगी तशेंच समुदायीक जबाबदारी समजून घेवन आनी पाळूंक आमकां देवाचें बळ आनी कृपा जाय. आमचीशी राव आनी आमकां धिरादीक राखणदार आनी निस्वार्थी सेवक कोर म्हूण हे पवित्र मिसाचे बेटीन आमी मागुया. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां देवाचे रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आपयता. आमी राखणदार न्हय, देवाचे रचनेचे दोनी म्हणून समजली. आमी सेवक न्हय, पूण पात्रांव म्हणून सजमली ह्या संवसाराचे. सगळ्या चुकींचें बोगसणें मागून ह्या वेळार देवा लागीं एकामेका लागीं आमी बोगसणें मागुया आनी आमी केलेल्या वायटाचेर नियाळ करून आमच्या पातकांचो उगडास करून तांची खरी दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां साशनाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थुया. हे पवित्र भेटेंत मागुया आयज जल्माचो दीस मनयतल्या विन्सेंत फेर्नांडीस, वालिंका फेर्नांडीस आनी प्रेसली पेरीस. दोनया देवान रुजाय सायबिणीचे मजतीन साबार जिविताच्या देण्यांनी तांकां बरों कुडी आत्म्याची भलायकी तांकां दिवं म्हणून मागता आसतना ओगीच रावून आमचे मागणे देवाक करुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी रुजाय सायबिणीचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान प्रितूम आनी अंतराल रोचली. प्रितुमेर कसलीच रानवट चिरकुटां नासलीं आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें, कित्याक सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेत कामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक व्हाळ वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगली जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो उजगार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उपरांत सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत आपणे रोचलोल्या त्या मनशाक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तोरेचीं झाडां किल्लोशीं केलीं. तीं झाडां पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक. त्या भायर बागेच्या मोदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाचो बागेंत घालो. देवाचें उतर हें. देवाची वडका. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आमचें घर बांदता आनी आमचें शार राखता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आमचें घर बांदता आनी आमचें शार राखता. जोर तुजें घर सर्वेस्पोर बांदिना, बांदप्यालो वावर फुकट सरलो. जोर तुजें शार सर्वेस्पोर राखिना, तुगेले चौकीदार निर्फोली करतात पारो. जबाब. सर्वेस्पोर आमचें घर बांदता आनी आमचें शार राखता. फातोडीचेर लेगून तूं उठशी, सगळी रातभर जागरण करशी, दिसपट्टो गिरास जोडूंक हात पांय जोरोयशी, तोरी सगळें निर्फळ. कित्याक म्हणल्यार जांचो तो मोग करता तांकां सर्वेस्पोर सोदोळ हातान न्हिदेंत पुर्यान देण्यांनी भरता. जबाब. सर्वेस्पोर आमचें घर बांदता आनी आमचें शार राखता. उद्गार. Sui sordespora, sui sordespora, sui sordespora.
Sui sordes pora, sui सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. Sui sordes pora, sui sordes pora, sui sordes pora, sui sordes pora, सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसूं. मातेवा पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान Voima tuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांगुरचें ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हडती न्हय. अंतरोडा वयल्या सुकण्याचेर नदर मारात, ती वपिनांत, लुविनांत आनी कोडेय बरिनांत, तोरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे वन ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमचे अंक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कोश्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमांव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एकल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार त्या वन कितलो ओदीक तुमकां तो नेटवचो ना. उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातेल्या, कितें पियेतेल्या वो कितें न्हेसतेल्या अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूंची गरज म्हणून तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. मोडबार सुर्याचो नरीम जोगजोगतात नखेत्रां. जमनीर उंच उंच दोंगर, दर्यांत खेळटात लारां, सोबीत फुलां, गोड गोड फोडां, वाऱ्यावेली सवणी आनी उदकांतली मासडी. आनी बाबडीनो, आमी सगलीं देवाची मोगाची रचना. आनी मोगाची रचनेची खबर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें हें वाचप. देवूच आपले रचनेची तुस तोखणाय कोत्ता. देवाक बरें दिसलें आपलें रचलां पळय तें, आनी तें सांबाळूंक देवान मनशाक रचलो आपल्या सारक्याचो. आनी कितें केलें काय? बऱ्या जाग्यार ताका दवरलो. हें पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. वैकुंठांत बरे बागींत बरो जागो सगल्यावन देवान मनशाक दिलो. मनीस बऱ्या जाग्यारूच रावंक शकता, जंय बरें जेवण खाण आसा, जंय बरें हवामान आसा, जंय सोबिताय आसा, ब्युटी आसा, थंयसर देवान मनशाक घातलो म्हूण सांगता. बाबडीनो, एक सुकणें आसलें, सवणें, बड. खूब भुकेल्लें, हांगा थंय भोंवलें, दीसभर भोंवलेलें, कांयच ताका तितलें मेळूंक नासलें. कित्याक?
जमीन सुकी आसली, जमणीर तितले तोड नासले, कांय ताका मेळूंक ना. दीसभर हांगा थंय भोंवले, हेवटेन तेवटेन, कांयच खावंक मेळूंक ना. साजेचो वेळ जालो आनी खूब भुकेन ते वळवळटाले, वयर झाडार बसलेले आनी चिंतालें आतां रात येतली, भुकेरूच न्हिदूंक वेचें पडटलें. आनी बाबड्यो चिंता चिंता ताची नदर जमनीर गेली. वयस्थान सुकण्यान पडलें. एक माजोर आसलें, माजराच्या तोंडांत एक कांसो आसलो, कंटेनर. त्या कंटेनरांत, त्या कांशांत, आयदनांत किडे आसले, थोडे पुटपुट्टाले. वयर सवण्यान पडलें रावून आनी बुर्र करून देंवून सोकला आयलें. माजराक सांगलें, म्हाका एक किडो दिता. माजरान म्हटलें, व्हर. किडो घेतलो, बुर्र करून उडून वयर सवणें गेलें झाडार, किड्याक खाल्लो. मातशी रूच लागली ताका. पोत्तून सोकला देंवलें. माजराक सांगलें, माजरा बाय, म्हाका आनी एक किडो दी. माजरान म्हटलें, व्हर. पोत्तून किडो घेतलें, बुर्र करून वयर झाडार उडून गेलें. ताका आदिकूय आस वाडली, किड्याक खाल्लो. पोट भरोंक नासलें, पोत्तून देंवलें. म्हणपाक लागलें, माजरा बाय, म्हाका आनी एक दी. आनी माजरान ह्या वेळार म्हटलें, दिता. तुका हांव एक किडो दिता, पूण तुवें म्हाका एक तुजें पाक दिवचें पडटलें. सुकण्यान आनी वेड करूंक ना, पट्ट करून आपल्या आंगाक चोंच मारली. पाक माजराक काडून दिलें. एक किडो घेतलें, बुर्र करून झाडार उडून गेलें. वयर रावून किड्याक खाल्लो. आस वाडली, पोट भरोंक नासलें. पोत्तून बुर्र करून सोकला देंवलें. माजरा बाय, आनीक दी. माजरान बायेन म्हटलें, एक पाक दी. किड्याक घेतलें, वयर गेलें उडून, झाडार रावलें, किड्याक खाल्लो. पोत्तून देंवन आयलें. पोट भरोंक नासलें, आसूय भागूंक नासली. आनीक मागलो. माजोरी फाटीं सरूंक ना, आनीक पाक मागलें. अशें जायते फाट जालें. कांशांतले किडेय सोंपले. किडे सोंपले. आनी कितें सोंपतलें? निमाणो किडो उरलोलो, माजरान दिलो. आनी सवणें आतां उडूंक सोदतालें, पाकां नासलीं उडूंक. माजरान आनी वेड करूंक ना. व्हडल्यान म्याव करून एकाच धोपक्याक ह्या सवण्यांक गिरासलें. सगलीं पाकां नासलीं ताका. दिवन दिवन सोंपलेली. आशेक लागोन पोट ताचें कशेंच भरलें ना. बाबडीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत, मातेवाचे शुभ वर्तमाने, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हडली, अशें जेजून म्हटलें. अशें न्हय, क्वेश्चन मार्क. कूड व्हडली न्हय. बाबडीनो, जेजू म्हणटा, अंटरोडा वयल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती कोडे भरिनात, लुयनात, कांय ना, कांय वावर करिना, पूण सर्गीचो बाप तांकां पोसता. आमी भाव भयणीनो, आमी वावर कोत्ता आनी करूंकूच जाय. वावर करूंक आमची कितलीं भाव भयणां परदेसान गेल्यांत. हे वेदभर पोट भरूंक कितलो त्रास काडटात, तोकूच काडटात. आपली फामील नाका म्हणून न्हय, पूण आपले फामिलीक पसून गेल्यांत तीं. बाबडीनो, जेजू म्हणटा, हुस्के काडी नाकात. वावर करूंकूच जाय आमी. वावर करिनासतना कशें पोट भरतलें. फूड, शेल्टर एंड क्लोथींग आर नेसेसिटीज ऑफ लायफ. तें आमकां गरजेचेंच. काम करप वायट न्हय. पूण बाबडीनो, काम आमी कोत्ता तेन्ना चोत्राय धरूंक गरज. काम कोत्ता कोत्ता आमी घोडे देवाक विसरूंक शकता. वी मे इग्नोर एंड निग्लेक्ट गॉड. आमचो वावरूच देव जायत. त्या पासून जेजून म्हटलें, चोत्राय धरात, चोडी हुस्के काडी नाकात. घोडे वावरां कोत्ता जाय तो थोकता, पावना काय वावर कोत्ता तो अशें दिसत. जेजू म्हणटा, हुस्के काडी नाकात, पूण वावर करूंकूच जाय. पूण देवाक विसरूंक फावना. देवाक कुशीन दवरून वावराक पयलें मोल दिवंक जायना. कांय जाणां भाव भयणां दीस आनी रात वावर कोत्तात. पयशे कशे करपाचे तें चड चिंतात. कितले करपाचे,
कितले जोडले कितले मोडले हिशोब करूनच जिवीत सोंपले असली गोत थोड्यांची जाल्या. वावर करीत आसात थोकल्यांत तरी पूण वावर कोत्तात. घडये एक फावट कांय जोडटा तें पावना. जेजू म्हणटा चड हुस्के काडी नाकात. चतुराय धरून गरज जिविताची. कांय मनशां कोहीच सॅटिस्फायड ना, नेवर बींग सॅटिस्फायड. आसूच भागवना तांची. आनी त्या पासत कांय जाणांची पाकांत तुटल्या. आनी कोण तरी तांकां गिरासूंक लागता. कोण दुयेंसां पाकां मोडून पडल्यांत. कितलींच दुयेंसां लागल्यांत. ही दुयेंसां गिरासतात. नेवर बींग सॅटिस्फायड. काम करीत आसा, पोटूच बरो ना. कांय जाणां दुसऱ्यांक त्रास करून आपूण वावर कोत्तात. निग्लेक्टींग द निड्स ऑफ अदर्स. दुसऱ्यांच्यो गरजो आनी पडयनात. जेजू म्हणटा हुस्के काडी नाकात. 4 उदाहरणां दिल्या. ह्या 4 उदाहरणांतल्यान जेजू फकत म्हणटा हुस्के काडी नाकात, पूण देवाचें राज पयलें सोदात. देवाचें राज पयलें सोदात. बाबडीनो, मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या वेस्वरान 28वे वडीन जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. आनी काय पासत आयचो विशय आमकां रोसनेचे राखणदार आनी सेवक जावूंक आमचेशी राव म्हणून जेजूक उलो मारता. बाबडीनो, जेजून म्हटलें तुमी सगलीं मोलाची. आमचें मोल आसा. देवान आमकां बेश्टीत रचूंक ना. काम करून करून जोर आनी मोर म्हणूंक ना. कोणाक म्हणूंक ना. जाय तें एकठांय कोर म्हणूंक ना. आनी त्या पासत आमच्या बापान मागण्यांत म्हणटा जेजू आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी म्हणून मागात. ह्या मागण्याचो आमकां तर अर्थ खबर ना जाल्यार आमी वावर करीत रावतले. आमकां सजमचें ना. आमकां जाय कितलें तें सजमचें ना. हिशोब आसचो ना. बाबडीनो, आमकां आख्खी पॅकेजूच आख्खी जाय कशी दिसता. फूल पॅकेज मागता पळय तितलें आमकां मेळोंक जाय. चिंता ते भाशेन जावंक जाय. आनी त्या पासत आमी वावर करून जोत्ता. हुस्के काडीत आसात. कांय जाणां न्हिजोत नात. झेम पासून सारकी काडिना, न्हिदोनात. सकाळीं फुडें उठ्ठाच कितें करपाचें तें चिंता. आतां मिसाक येवच्या आदीं कितें न्हेसपाचें काल चिंतलेलें आसतलें. कितें न्हेसपाचें, कितें पांगुरपाचें. आतां मिसाचें गेल्या उपरांत कितें जेवपाचें, कसलो ब्रेकफास्ट करपाचो, रातीक वो दनपरां कितें रांदपाचें हें चिंता आमी. चिंतूंक जाय. हुस्के काडूं उपकारना. इतली सारकी. त्या पासत जेजून म्हटलें जेवणा खाणा विशीं चड हुस्के काडी नाकात. चड हुस्के काडी नाकात. बाबडीनो, एका मनशाचें मागणें अशें आसा. तो म्हणटा देवा तूं म्हाका व्हडलो ग्रेस मनीस करी नाका. घोडी हांव तुका विसरत आनी जें हांवें जोडलां, जी म्हजी ग्रेस काय आसा ताचेरूच म्हजें लक्ष आसत. तो अशें म्हणटा देवा म्हाका सारको भिकारी करी नाका कोट्टेचो. हांव दुसऱ्यांक नागोवन फोटोवन म्हजें पोट भरूंक शितीत. असलोय भिकारी म्हाका करी नाका. म्हाका बेश्टो सादारण मनीस कोर. आमचो दिसपटो गिरास मेळटा तसलो मनीस कोर. अशें ताचें मागणें. बाबडीनो, आयचो विशय तर आमकां देवाचे रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक आपयता जाल्यार कितें करुया आमी? एकूच वस्त करुया. आनी तें म्हटल्यार आमचे संबंद, रिलेशनशिप्स. आमचे संबंद बरे करुया. पयलें म्हटल्यार आमचो संबंद देवा कडेन, जाणेन आमकां रचल्यांत. जशें पयलें वाचपान आमी आयकलें, देवान आपल्या सारकी आमकां रचलीं. मातयेचो ताका केलो म्हणून सांगता. आपल्या हातांनी आमकां रचलीं. आपल्याक जाय ते भाशेन आमकां रचलीं. आमकां जाय थंयसर आमकां घातलीं. जाय ते बागेंत आमकां घातलीं. हे गोंयचे सोबीत सुंदर बागेंत आमकां घातलेलीं आसात. आमकां जाय म्हणून न्हय, आपल्याक जाय म्हणून. वताचो चॉयस आमचो न्हय. आमी म्हणटा आमी गोंयकार.
हो देवाचो चॉयस. आनी त्या पासत बाबडीनो देवान तर हें आमचे पासत केलां जाल्यार आमी ह्या देवाक विसरूंक जायना. देवाक कशींच विसरूंक जायना. विसर पडटा आमचो. आनी त्या पासत जेजू म्हणटा हुस्के काडिनाकात, ह्या संवसाराची जायनाकात. देवाचें राज पयलें सोगात. देवाचें राज म्हटल्यार देवाकूच पयलो सोदा जिवितांत. उरलेलें सगलें तुमकां मेवतलें. देवाक पयलो जागो, वयलो जागो, पयलो वेळ, व्हडलो वेळ देवाक, चड वेळ देवाक. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो आमचे संबंद मनशा कडेन, मनशाय कडेन, देवा कडेन आमचो संबंद घोट जाल्यार मनशा कडेन घोट जातलो. पैसा भगवान तो नाही मगर पैसा भगवान से कम नाही. हिंदी भाशेन म्हणटात, हिंदू भाव भयणां म्हणटात, पयलो पोटोबा मागीर विटोबा. फातरार फूल दवरलें आनी फातराचें मोल वाडलें. फातरार फूल दवरलें आनी फातराचें मोल वाडलें. मानल्यार देव ना जाल्यार फातोर. जो मनीस देवाक मानिना तो मनशाकूय मानिना. मनीसूय जावन आसा भाव भयणीनो देवाची रोचना. आनी त्या पासत दुसरे सुवातेर मनशा कडेन आमी संबंद घट करुया. भाव झगडले, हात उखल्ले, एकामेकाक जाले खुरीस व्हडले. आयज जायतीं किजिलां झगडी, घरांतूच झगडी, जमनीक लागोन, घरा बेसाक लागोन, पयशाक लागोन, भांगाराक लागोन, वस्तूंक लागोन झगडी आयज मनशा मदें तुटलेले आसा संबंद. मनांत हाडुया विचार व्हडले, दुस्मानांक पासून घालुया फुलांचे झेले. मनांत हाडले विचार व्हडले, दुस्मानांक घातले फुलांचे झेले. असले जावंक जाय आमचें चिंतप, काळीज आनी मन. तुटलेले संबंद बांदूंक बेश्टीच दुखोवची न्हय, एकामेकाक बेश्टी तोडची न्हय, एकामेकाक बेश्टी रडोवची न्हय. हे आशेक लागोन एकामेकाची पाकां जोडोवची न्हय, काडून उडोवची न्हय, एकामेकाक गिरासची न्हय, एकामेकाची एडवांटेज घेवची न्हय. मनीसूय जावन आसा देवाची रोचना. कोणूय तो जावं, गरीब जावं, गिरेस्त जावं, भाव जावं, भयण जावं, सासूमाय जावं, सून जावं, भुरगीं जावं, आवय बापूय जावं, शामाय जावं, शापाय जावं, नातरां जावं, ह्या मनशा कडेन संबंद बरें आसूंक जाय, घट. तेन्नाच आमी एकामेकाची राखणदार, एकामेकाचे सेवक जावंक जातले. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो आमचे संबंद हे रचने कडेन देवान रचलेल्या सृश्टी सवें झाडां आसात. दोंगर फोडून, शेतां पुरोवन, बोंगले बिल्डिंगां बांदलीं, भात गोठो, फुलां फळां दिवपी भांगाराची जमीन आमी होगडायली आनी थोडीच उरली आतां होगडावपाची. अशें म्हटल्यार म्हजें चुकीचें जावपाक ना. ही परिस्थिती आमच्या गोंयांतूच न्हय, आख्ख्या संवसारांत आमी पळयता. कित्याक लागून अशें जालें काय बाबडीनो? आमी कांय फावट अशी म्हणणी आसा कोंकणी भाशेन, तोंड ल्हान कोर, पोट मोटें कोर. आमचें दोनूय व्हडलें, तोंडूय व्हडलें आनी पोटूय व्हडलें. पोटूच आमचें फुडें पयलें येता. आनी त्या पासत फुडें आमी चुकता आमी. हे सृश्टीक मान दिवंक, देवान रचलेले रचनेक मान दिवंक आमी चुकता. आमी हांगा थंय गार्बेज उडोवंक जायना बेश्टी. हो देवाक अपमान. रस्त्याक अशी गार्बेज खंयसरूय आमची घाण गुट्टान उडयता. हो देवाक अपमान. कित्याक आमकां देवाचें उतर सांगता देवान रचलां तें सोबीत आसा देवाचे नदरेन. आनी जरी तर आमी सृश्टीक वायट कोत्ता, आमी ताची एडवांटेज घेता. आमची जमीन बिल्डरांक विकता, रो हावजीस आनी हें आनी तें. देवान आमकां एक रान घर दिलां बांदून, घर आसा आमचें पुरो अशी, पूण आनीक जाय आमकां. दिलें, बरें बांदलें, बेश्टें पाड आसा, शेत आसा पाड, पुरयलें. हाका म्हणटा डेवलपमेंट. आमी रोंग. व्हडली बिल्डिंगां आयली, डेवलपमेंट म्हणटा. दोंगर फोडले, व्हडले बंगले बांदले, डेवलपमेंट म्हण नांव ताका. डेवलपमेंट बाबडीनो रोंग कॉन्सेप्ट हो. दीस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन. आमकां रावंक घर जायत, बांदपाचें फाटीं सरोंक जाय ना. जेवण खाण आमकां जायत. बाबडीनो सोत्राय धरुया. पुडय मनशा दोळे उगडून न्हंयेंत दर्यांत मोडबांत पासून
मारेकार दीस आयल्यार उदेवून मरण येतलें तुमकां आनी म्हाकाय उदकान बुडून. आनी त्या पासत जेजून म्हटलें, फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात, फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या त्या दिसाक ते जे नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका. फाल्यांच्या दिसाची हुस्के काडचे न्हय, बेश्टे एकठांय करचे न्हय. जायते एकठांय केले म्हणून व्हडले आंक जायती जिविताची वर्सां मेळटली न्हय. भलायकी आसल्यार मनशाचें शाणेपण. बाबडीनो, आमकां शाणेपणूय ना आनी बरी भलायकीय ना. आनी त्या पासत जायतीं पिशापणां मनशान केल्लीं आसात. जायतीं पिशापणां मनशान केल्लीं आसात. आमी गुन्यांवकारी आमच्या गोंयांतूच आमी पळोवया. जायते वायट नोश्ट, जायते दूख हे देवाचे रचनेक दिल्लें आसा. जायते दूख कोण आमी जबाबदार न्हय काय? होय जबाबदार, कित्याक आमी राखणदार जावंक ना. इलेक्शना वेळार आमी चिंतूंक ना. आतां येवपाच्यो आसात वेंचणुक्यो, तांकां बऱ्या मनशांक वेंचून काडुया. तांच्या हातान सगलें आसा तें. आमचो जीव प्राण पासून कांय जाण चिंतात देवाच्या हातान न्हय, तांच्याच हातांत आसा. ही सृश्टी खरें म्हटल्यार तिचे नोश्ट करूंक आनी ती राखूंक आनी सांबाळूंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. त्याच पासत आमी देवाची रचना, हे रचने बरोबर आमचो पाप साहेब म्हणटा, दी अर्थ इज ए कॉमन होम. सगल्यां खातीर हें घर, सगल्यां खातीर हो संवसार. थोड्याच खातीर न्हय, आमी वेंचून काडलेल्या तांचेच खातीर न्हय, तांची केन्नाच भरपाक ना. आनी आमचें भरूंक आमी कितें भरूंक सोदता जाल्यार आमकां आडकोडी येतल्यो. आनी त्या पासत बाबडीनो, हात जोडून म्हजो एक व्हडलो रिक्वेस्ट, बऱ्या मनशांक निवडून हाडुया. आमकां थोडे दितले ते इलेक्शना आदीं, आमकां थोडे दितले इलेक्शन जाल्या उपरांत 5 वर्सां आमचें मासूच न्हय, हाडा पासून खावन उडयतले. इलेक्शना आदीं कांय जाण तांकां खातात आनी 5 वर्सां मागीर ते आमकां खातात. चोत्राय धरूंक जाय बाबडीनो. खूब वायट हें, खूब वायट. आमच्या देशान घडटा, आमच्या गोंयांत घडटा. तांच्या हातांत तें आसा. म्हणटकूच बऱ्या मनशांक निवडून हाडुया. आसतना देखून जायत्या दुखाच्या समदिरान देवाचेर बाबाळ सदांच दवरुया मोगान. हे सृश्टीचे जावया राखणदार, सेवक. आनी अशें करूंक आमचेशी राव म्हणून जेजूक महासेवकाक, आमच्या जिविताच्या रचणाराक, दोनयांक आनी राखणदाराक रुजाय साबिणीक फुडें घालून ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया. देवाचें उतर आयकून ताचेर नियाड करून आमचो बाबार्थ वाडला. ह्या वेळार ह्याच बाबार्थान आमी आमच्यो थोड्यो गरजो दोनया देवा मुखार दवरुया. आमचे कातोलीक पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशेंच हेर सगल्या 2 गुरूंनी आपल्या काल आसलोले पोरचेचे सैमीक परिस्थितीक उक्ते करूंक निरादीक शिकोवपी आनी गोवाई जावंक आनी आपली प्रवादीक जबाबदारी पाळटना तांकां सगल्या वायटांतले राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया आमच्या राजकारभाऱ्यांनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सोडून दिवंक आनी आपल्या फायद्याक आमची भूंय आनी आमच्या लोकांक विकून सोडपी येवजण्यो आनी प्रकल्प नाकारूंक आनी पर्यावरण सांबाळपी कायदे पोटतिडके लागू करूंक देवाचो धीर आनी आदार तांकां मागुया. दोया बाबा आमचे मागया, आमचे मागया बाबा. जबाबदार नागरिकां कशीं आमी जण एकल्यान आमच्या क्रिस्ती अंतस्कनाचेर आड वचना जावंक आनी देवाचे रचनेची राखण आनी सेवा करपी राखणदारां आमी जावंक
आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे मागा. नॅचरल डिझास्टर्स जावन गोंयांत तशें आख्ख्या संवसारान खूब निसणटण जायत वेता. ह्या सोयंबीक निसणटणांची बोली जालोल्यांक सगल्या रोचनांक राख आनी सांबाळ म्हूण रोचणार देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे सर्गींच्या बापा, हे आमचे भयणीन आमच्या सगल्याच्या नांवान थोडेच गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आनीकूय जायत्यो आमच्यो गरजो, जायते आमचे हुस्के खोंती आसात. रुजाय सायबिणीचे विणवणेन आमी तुजे मुखार दवरता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दानात्याच्या वेळार आमी गीत गावया. गोवा कुणयो बारीक कोलक्यो गिताचो C17. कोणयो बारीक कोलक्यो उण्यांचा ताजीबा पोसो. म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोज मिसा भेटून जाता मनशां. जिवा उणो पसोन कोरेन मनशां सोड जिवीत सोड. कुशीन बापा जेजू सोबे मोगताव तुका जिवीत मोजे. मनशां सोड जिवीत सोड. कुशीन बापा जेजू सोबे मोगताव तुका जिवीत मोजे. सगळी विरवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आख्या पवित्र विचार दावात सर्वेस्पूर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेंत हांव जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनीस सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काडी आनी सर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रुजाय सायबिणीक आंकवार मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणेन संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळवून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांत
sorves por Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान स्वर्गी दुखाहून स्वर्गी जोईसोय सर्वेस्पराचे नावे येता नाका जोईसोय स्वर्गी दुखाहून स्वर्गी जोईसोय बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटूया. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटा, तुझ्या येण्याक आमी वोत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगल्या पाद्रींच्या वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजे परजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमी सांत वांटो घेतात. आयज आपलो जल्माचो दीस, काजाराचो दीस मनयतात, तांची काकूत कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवन जुसे, तिचो पोती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन जुजेवाज, भाग्यवन फ्रांसीस शाबियर आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी देव दितलोच. चोडी आस करूंक उपकारना. आस केल्यार, आशा केल्यार दशा जाता.
दशा कोणाची मनशाच्या जिविताची सृश्टीची चोड आस जाल्यार चोड नास. जेजून शिकयलेले मागणे कोत्ता आसतना रचनेचे राखणदार आनी आमकां सेवक कोर म्हणून ह्या वेळार रुजाय सायबिणीक फुडें घालून भावार्थान मोगान सगळे ल्हानविकायेन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटय आनी सगल्या आकांतांतली तूं आमकां वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाची आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरे संवसाराचे पाप पटले आमची काकूत. देवाची शरे संवसाराचे पाप पटले आमची काकूत. देवाची शरे संवसाराचे पाप पटले आमकां शांती. हो तो जेजू आमचो रोचणार, आमचो दोनी व्हड मोगान आनी खोल भावार्थान ह्या दोनयाची आज्ञा आमी पाळटात, रचनेचे राखणदार आनी सेवक जातात, आनी ह्या वेळार सगल्या भावार्थान मोगान ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्पासास शेवतना आमी गीत गावया. जेजू दाखवेल आमी फांते. गिताचो अंक D14.
तुम्ही पाहते मोजे सोने विकून रावची वेलिंदारी लोले पाहते निर्फळ जातले सुकून वेतले जेसू दाखवे आम्ही पाहते ताच्या जीवन आम्ही जीवी जेसू दाखवे आम्ही पाहते ताच्या जीवन आम्ही जीवी Vikun rawa moje sove Awe rauta dumche sove Moko toshi jivi dumche Supa podi su forzate Jesu takwe ami kate Tacha jivan ami jivi जेसू दाखवे आम्ही पाहते ताच्या जीवन आम्ही जीवी प्रार्थूया. मोगाड बापा, रुजाय सायबिणीक आंकवार मारयेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमचे मदें मिसाची भेट पेटोवंक आनी देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक आसा फादर मेलाग्रिस टायस. गांवांत शराव आनी पवित्र त्रित्वेची फिरगोज बाणावले हांगा तो पातकूर कसो वावुरता. पादवीगराच्या नांवान, हेर याज्ञिकांच्या नांवान आनी नावेलच्या पवित्र सभेच्या नांवान आमी तुमकां दिन वाचता आनी तुमच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. भायर सरतना लुटकोची न्हय, सवकास आमी भायर सरचें. फाटीं आसात तीं पयलीं भायर सरतलीं.
एंट्री आनी एक्झीट गेट्स आसात. तुमी भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान वेचें न्हय. दावे वाटेन आसा तांणी शिमितेरीच्या गेटी लागीं भायर सरचें आनी उजवे वाटेन आसात इगोर्जेन आसात आनी मुखार आसा तांणी पोस्टा वाटेन गेट आसा तातूंतल्यान वेचें. वॉलंटियर्स दाखयतात ती मांडावळ उपकार करून सांबाळुया. आयज दियाल्गोना ह्या वाड्यांतल्या पिरगोजकारांनी दोनूय वाटेनी कॅन्टीन घाल्लें आसा. तातूंत च्या आनी खावपाच्यो वस्तू विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेतल्यात आनी तुमचो आदार दितल्यात म्हूण आमी रावता. आमची फिरगोज तरणाटीं आमचे फिरगोजेचो कॅलेंडर घेवन आसात. फिरगोजेची पुराय म्हायती ताचेर आसा. मोल फकत 50 रुपया. तुमी घेतल्यात तुमच्या घरांनी तो लायतल्यात तशेंच तुमच्या सोयऱ्या दायऱ्यांकूय तो तुमी दिवचो. इगोर्जेन भितर आसा ते सायबिणीचो मुर्तेचो उमाव आमी घेवचे ना, पूण भायर आसा ते सायबिणीचे मुर्तीचो पयसूच रावन आमी उमाव घेतल्या. मान बागावन उमाव घेवचे ना, पूण मान बागावन नमान कोत्तल्या. तुमच्यो वाती तर आसात जाल्यार थंय दवरलेल्या बॉक्सांनी घालच्यो. SOP सांबाळचें आनी उदीक करून डिस्टन्सींग आमी सांबाळुया. उदीक करून सायबिणीचे मुर्ती लागीं. आमचें इगोर्जेन पेटिशन बॉक्स दवरलेलें आसा आनी तातूंत आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी घालता. तुमच्यो गरजो तर आसा जाल्यार एका कागदाचेर बरोवन थंय घालच्यो. आख्खो दिसभर आमचो मागण्याचो जमो मागण्याच्या कुडान ही विनंती तुमची देवा मुखार घालतले. आयज निमाणो दीस देखून तुमची मागणी आसा जाल्यार त्या बॉक्सान तुमी घालचें. फाल्यां परबे दिसा मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 5, 6:15, 7:30, 8:45 आनी 10 वाजता. इंग्लीश भाशेन मीस दनपारां 12 वाजता. 10 वाजताचे मीस बिशप एमेरिटस आलेश डायस समोरमतलो. परबे दिसा इगोर्जे लागीं आसलेल्या वो गोडटात आनी मिसाक येताना जाता जाल्यार चलून येवचें. बायक्स कार्स पार्क करपाक जायतें ट्रॅफीक जातलें, सो उणें जालें जाल्यार आमकां जायतो आदार जातलो. फुडल्या आयतारा फिरगोज तरणाट्यांक घुसोमात सकाळीं 11 वाजता कार्डिनल ग्रेशियस हॉलान. ह्या म्हयन्याची 21 फुडल्या आयतारा आमच्या गुंवळीक वर्साचो निमाणो आयतार आनी त्या दिसा आमी जेसू क्रिस्त सोकटा सर्वांचो राजा हाची दोबाजीक परब समोरमता. ही संदी घेवन आमी आमच्या आख्ख्या नावेलच्या फिरगोजेन पवित्र संस्काराचें पुरसांव काडटले. जी मांडावळ आमी ओतुंबराचे 7वे रुसायेच्या पुरसांवांक केलोली तीच मांडावळ आमी सांबाळटल्या. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. रचनेचे राखणदार आनी सेवक जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. रुजाय सायबिणीक मागणें. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्रित्वेन तुका सुरवातेक थावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. देवाची खुशी जाल्यार ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. ह्या वेळार तुज्यो गरजो तुजी मागणी रुजाय सायबिणी मुखार दवर. हे देवाचे माये, हे म्हजें नमन तुका गाब्रियल बुडव्यान केल्ल्या नमना सांगाती मानून घे. नमान कुरपेन बोलले, हे म्हजें नमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव त्रेकतां.
हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलोले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. सुकळीं बरोबर मारीक उलो करून नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. अस्तऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भागिवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Lord.